हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां येवकार। आयज दिसभरान कितें कितें घडामोडी जाल्यो ह्याचो धांवतो येळ आमी ह्या बुलेटिनांतल्यान घेतात। सगळ्यात पयलीं एक म्हत्वाची बातमी सांगून बुलेटिनाक सुरवात करता। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान आतांच एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां। गोंय सरकार जो मेरेन कळसा भांडोरा प्रकल्पाक विरोध करता तो मेरेन कर्नाटकाच्या पश्चिम घाटांतल्यान जो तामनार वीज ट्रान्समिशन प्रकल्प येता ताका कशीच मान्यताय दिवचे ना अशे तरेचे स्टेटमेंट सिद्धरामय्यान केल्ले आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी सांगता ती जो सद्याक सांकवाळे येवपी भुतानी प्रकल्पाक वयल्यान जो बोवाळ सुरू आसा ताचे वयल्यान भाजप आनी काँग्रेसी मदीं आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण सुरू आसा। सविस्तर बातमी 7 पळोवपाक विसरूं नाकात। सगळ्यात पयलीं वचुया आमचे न्यूज एंकर समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट। हालीसराक तुमी जाणत आसतले चोरयेच्या घडणुकांनी भरपूर प्रमाणात वाड जायत आसा। बस्तोड्या एक अशी घडणूक घडली की 2 जाणांनी आपूण पुलीस अशें म्हणून सांगून एका बायलेचें भांगर लुटलें। तर आपूण पुलीस, तूं इतलें भांगर घालून वचूं नाका, आपूण तें सुरक्षीत दवरता अशें तिका सांगलें आनी तिका फसयली। तिचें मंगळसूत्र, पाटली आनी तोडे अशें मेळून 8 लाखाचें भांगर जें आसा तें फारायल्लें आसा। आतां हे विशीं म्हापशा पुलिसेन अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद जाल्लो आसा आनी फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा। हाजी अपडेट जी आसा ती आमी तुमचे मेरेन पावयत रावतली। ही सविस्तर बातमी तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हे बुलेटिनांक पळयात। गोंयभर अश्यो जायत्यो घडणुको घडत आसात। पुलीस म्हणून कोण तरी येतात आनी बायलांक सांगतात की तुमचें भांगर आपले कडेन दियात, आपूण तें राखून दवरता आनी बायलांक लुटून ते फरार जातात। आतां ही घडणूक म्हापशा घडिल्ली आसा। म्हापसा पुलिसाचेर कितें कारवाय करता तें पळोवचें पडटलें। फुडें वचुया आमी ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। अनमोड घाटाचो मुखेल रस्तो जोड वाहतुकी खातीर बुधवारच्यान सुरू केला। फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन अनमोड रामनगर हायवे जोड वाहतुकी खातीर बंद आशिल्लो। आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार जिल्लो पंचायत बरें काम करता तरी लेगीत जिल्लो पंचायत वांगड्यांक कोणूच वालोर दिना। जिल्लो पंचायत वांगडी बरें काम करून आमदार बीन जायत म्हूण आमदारांक भंय पडला आसूंये अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचो आदलो उपाध्यक्ष कुशाली वेळपान राजिनामा दिवचे आदीं उलोवप केलें। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। जिल्लो पंचायतीच्या बाबतींत ही म्हत्वाची घडणूक जावन आसा। जिल्लो पंचायतीक अनुदान मेळटा पूण तांकां कसलेच अधिकार ना। काल कुशाली वेळीपान राजिनामो दिता एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलें, तें म्हळ्यार जिल्लो पंचायतीक अनुदान दितात पूण अधिकार नात। जिल्लो पंचायत वांगडी बरें काम करतात पूण आमदारांक भंय पडला घडये जिल्लो पंचायतीचे वांगडी आमदार जातले म्हणून। म्हत्वाची बातमी आसा 7 वरांचेर पळयात। फुडें वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना हंजुनकरा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। भुतानीच्या वादग्रस्त प्रकल्पा वेल्यान सध्या गोंयभर खवदळ पडला आनी हे प्रकरण आंगलट येता अशें पळोवन भाजपा आनी काँग्रेसीन आतां एकमेकांचेर खापड फोडपाचें काम सुरू केलां। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा आपलो आनी भुतानीचो कसलोच संबंद ना। तांचो एक पयलींचो फोटो सध्या भुतानी बरोबर व्हायरल जाता। हे फाटभुंयेर ताणें हे स्टेटमेंट केलां। जाल्यार भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा सनद आनी पर्यावरणीय मान्यता काँग्रेसीच्याच काळांतली। जाल्यार मजगती काँग्रेसीचें अशें स्टेटमेंट आहा की भुतानीन 14 जुलय 2023 ही जमीन विकती घेतली। अशें आसतना 2007 वर्सा तांकां कोणें परवानगी दिली असो काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकराचो प्रश्न आसा। भुतानीचे भूत हे भाजपाचेच अशें काँग्रेसीचें म्हणणें आसा। तर ही सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। दुसरे वटेन मंत्री राणेनूय सद्या हे विशीं एक हें केलां, स्टेटमेंट केलां, तें म्हणजे माणकुल्या
ह्या हितून सिस्टम भुतानीच्या वादग्रस्त प्रकल्पा विरोधात वेगवेगळ्या शिष्टमंडळांनी सादर केल्ल्या कागदपत्रांची तपासणी करपाचो आदेश मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्लो आसा. तशेंच मायकल लोबोनूय हे विशीं स्टेटमेंट केल्लें आहा. तो म्हणटा की माणकुल्या गोंयांत येदे व्हडले प्रकल्प येवपाक फावनात अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा. तशें हे सगळे दोनूय बातम्यो सविस्तर साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवच्यो. भुतानी प्रकल्पा वयल्यान भाजप आनी काँग्रेसी मदें आरती परते आरोप सुरूच आसात. आता हे फाटभुंयेर TCP टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजीत राणेन म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां. ते म्हटल्यार ह्या प्रकल्पा विरोधात ज्या शिष्टमंडळांनी जे रिपोर्ट सबमीट केल्यात ताचेर MPDAक चवकशेचे आदेश दितलो आनी गरज पडल्यार हो प्रकल्प रद्द करपाक लायतलो काय. सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात. फुडें वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा गांवस हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. राज्यात खंय ट्राफीक पुलिसा कडल्यान जे पर्यटक गोंयांत जे पर्यटक येतात तांचो छळ सुरूच आसा. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन हे विशीं आश्वासन दिवन लेगीत कांयच फायदो जावंक ना असो आरोप कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांणी केला. हेल्मेट गाडयेचे सारके सगळे डॉक्युमेंट आसून लेगीत ज्यो पर्यटक गोंयांत येतात तांकां खंय 15-15 मिनटां बेश्टेच ट्राफीक पुलीस आडयतात असो आरोप मायकल लोबोन केला. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार फोंड्या मापा पंचवाडी वाठारांतल्या एका सावन चलयेचें अपहरण केल्लें. ह्या प्रकरणांत जो बापूय ह्या संबंदीत चलयेचो तांणी सिताराम गांवकर हाच्या आड फोंड्या पुलिशेंत कागाळ नोंद केला आनी हाजो फुडलो तपास आसा तो सुरू आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. ह्यो दोनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो आशिल्ल्यो. फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या खोर्जवेकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची जी बातमी आसा ही दक्षिण भारतांतले कांय राज्य आहा ते हिंदी भाशेक प्राधान्य दिना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आनी ते अशें म्हणटा ते उलयना आनी ते समजुनूय घेना. सो हिंदी ही राष्ट्रभाशा आशिल्ल्यान सगळ्यांनी ह्या भाशेक प्राधान्य दिवपाक जाय. तशेंच हेर भाशेचो उपचार जावपाक जाय. जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनी दुसरी जी बातमी आहे कुडचडे मतदारसंघान भटक्या कुत्र्यांची जी भटक्या सुण्यांची जी समस्या आहे ती वाड जाल्ली आसा आनी हाचेर उपाय काडटले अशें थंयसरले नगराध्यक्ष दक्ष हांणी सांगलेलें आसा. ही जी बातमी आहा तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. गोंयभर सध्या भटक्या सुण्यांचो वावर वाडत आसा आनी हाचेर उपाय येवजण म्हटल्यार की तांकां धरून तेंचें स्टॅरिलायझन करपाचें प्रक्रिया सुरू आसा. ह्यो ज्यो सगळ्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर देश विदेशांतल्यो हेर म्हत्वाच्यो घडणुको 8:30 वरांचेर टॉप 25 ह्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. सविस्तर बातम्ये खातीर 7 वरांचें आनी 8:30 वरांचें बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव सुशांत गावस. हें बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बायक आनी रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.